सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद श्रीमत् परब्रह्म गुरु स्मरामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु नमामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु यजामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु भजामि ओम गुरु जय गुरु मध्वाय नमः मध्वान्तर्गत व्यासाय नमः ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद स्थिरवासविद्यायां संस्कृतप्रेम्याः संस्कृतित्यर्थम् अस्माकं सर्वेषां महाजनानां श्रीदेवरायोगेश्वर्या योगदेवोसंप्रपन्नः ओम चरणं पवित्रं विदधं पुराणेन पुरुषानुष्ठानि ओम अस्मिन् राष्ट्रे वेमावेशा देवी प्रतिपस्यामः सव्यमात्मनेदिदेशराट्मिमर्थयामि पूर्वमन्यमपरमन्यं वादापमेधि ओम गुरुवाद्यो गुरुवापृथ्वी गुरुवात गुरुपदानि गुरु विश्वदेवनिगतोराय प्रवन्ते रायावरणं त्रिहुदेव सरस्वती अक्षत सगतवा अतिश्रवन्ते भाश्चाकिश्चाराक्षन्तारयतां गुरुवान् रोगेश्वर सकल परस्मै नारायणाय समर्पयित्वा अनेन गुरुपादप्रक्षालनं तुलाराशिं भगवान् भगवन्द्रं श्रीवेदव्यास नारायण देवतां सकल इनो मालिकान् अभोगे हिरण्यधर भद्रभस्तं निमबीजमि भावसो अनन्तपुण्यवनतशान्तिप्रयच्छमि नानाकृतेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणां ददामि
ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ನಗರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾವು ಕುಚಿಯಲ್ಸರು ಆಮೇಲೆ ಬೃಂದಾವನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ಜನ ಬಯಲಿದೆ ಕುಲ್ಲು ದೇವು ಆಮೇಲೆ ಪೂಜನಿ ದೇವು ಸುರಿದಿ ಸಮಯ ಬೃಂದಾವನ ಅದು ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕೃಷಿಜಿ ಆಯಂಗ ವಿರಾಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಜದೀಚೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಯ ಗಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು आज एक दिन पहले रहेगा दोनों तरह उल्लास करते रात्रिस प्रथम नाम मठाचे जीर्णोद्धाराचे भाग्य आमगेले अवभाग्य म्हणून आमगेले जेव्हा आम्ही असतानाची जीर्णोद्धाराचे सेवा करतो भाग्य पुरा समाजात मिळेल पुरा मुंबई समाजाने पुरा भारत देशाच्या पुरा समाजाने जो भागवहित बेंदी समय बेंदी समय पूरा गुरुवर्ग आशीर्वाद तशी जी जीर्णोद्धाराचे भागविश्वाचे कॅम्प आजी सौम्य दुकाळ होता पुरा मनात एक नवले खूप संतोष आहे खूप आम्ही 10 दिवसांनी मस्कन सेवा पुरा जणांनी येऊन देवाला स्वामीची सेवा समर्पण केलेलं असतं मस्कन हवाला स्वामी प्रकार वैदिक पूरा भारताच्या हायेस्ट कन्वर्नेटर विकेट 90 पटमा 89 पटमा आणि येऊन त्यांनी आम्हाला गेले म्हणजे आशीर्वाद केला नाना विधान आम्ही यांना बहुमान विशेष बहुमान प्रकार विष्णुकी सुंदराखंड अभिषेकी तशी जी महाविष्णू अभिषेक विशेषतः स्वामीची आशीर्वाद जशी की मला आहे द्राक्षाचे तलावळीचे तलंगर म्हणत आणि ते आम्ही मुंबई गावात त्यांचे मुंबई समाज समाज मला स्वामी संघ प्रकार काही नाही समाज प्रथम द्राक्षाचे तेव्हा शिबी बघ ना 2 दिवस तरी होडी पाणी टाकणं हाडून पहिलं त्याच्या पुढं देवालय स्वामीला मनुष्याने जाऊ काम चलदा पुढे त्यावेळी सेवा देवांगी स्वामींगी गट बोलून आमगे पुरा समाज मुंबई समाज भारत देशात पुरा समाज स्वाम्यांना आशीर्वाद करतो ह्याची वेळ तशी जी आम्ही दावी सकलता मुस्लिम चुकी अपराध स्वामी क्षमा करतो तशी जी आम्ही उलयत आणि तुम्ही संगीत त्या वेळेनुसार स्वाम्याकडे भक्तांना कष्ट स्वाम्याकडे आम्ही दिलं म्हणून आमचं अनुभवी स्वाम्यांना प्रतिनिधींना त्यात पण दिलं तशी आमच्या स्वाम्याने क्षमा करतो पुनर्विक्रम स्वाम्याने मागून देतात आशीर्वाद करून पुरी करून प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्यान स्मरण करून आमगेल्या सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ देवा भाग्य खंयचे देवान सेवा करचे भाग्य मठान सेवा करचे म्हटल्यार देवाल सेवा मात्र न्हय गुरुळ सेवाय जाता. आमी खंयचे एक देवस्थानान तूं सेवा करचें ना देवाल मात्र सेवा जमची. मठान सेवा करचें ना
देवाल स्वाम्याल सेवजनची. तशी आमकां व्हड भाग्य आमगेले वांट्यान तूं देवान दिलें. कसं न्हय माधवेन स्वाम्यालें व्हड एक सेवा करची भाग्य. तशीच वर्देन स्वाम्याने एक सेवा करची भाग्य. समज आमी पेरी 1951 म्हूण सांगितलें, 51 न्हय 1954 फाळगुणा बोहुळ पाडव्याक हे मठाचें उद्घाटन केलें. भरती पळोवन जागेले रे 70 इयर 70 वर्ष फुडें हे मठाचो जिर्णोद्धार जावन उद्घाटन केलो. तें जावन आज म्हळ्यार हे वेळेर आमकां तो मठा जिर्णोद्धार जावन संपूर्ण जाय न्ही आमकां कळटा. आनी हे भरती काम आसा जाल्यार आमगेले एक सांकेतीक जावन कसन वेवस्था जावं आमकां की ते प्रकाराचेर गेले नासच्या पुरो जाल्यार पुरा वेवस्थाय उद्घाटन जावन देवाक समर्पण करचें पळोवचें तशें भाग्य दिलें. तें माधवेन स्वामी म्हळ्यार ते जीवन समाधी एक मंत्रालयांत आसा एक अंगस आमगेले संप्रदायांत. आमगेले समाजाक एक गौरव कितलीकी माधव संप्रदायांत कितलीकीची मठ मंदिर आसा ती जाल्यार सर्वांगे जीवन समाधी ना एक रायरू म्हणटा मंत्रालय कुंभकोण काशी मुठ जाल्लो थंय गुनूच आनी एक आमगेम च्या मात्र गोतू व च्या असेल गोतू ना. देवान यो मेंगले वेळे आमकां वच मेळ्ळें वच का आमकां आमगेले स्वंत इश्टान आमकां वचा तुवें ना. तशी स्वंत इश्टान मुक्त जलेल स्वामी ते स्वाम्याल एक वृंदावना जिर्णोद्धारांत भाग घेमकां मिले रे आमगेन व्हड एक भाग्य म्हूण सांगता. कसरकी पुण्यान ते मेळचें म्हूण सांगता. तशी व्हड एक पुण्या काम जावन विशेष कार्यक्रम गान घेतलो. जाल्यार सांगू गेल्यार हे दिवस आसा उद्घाटनेचे चरित्रांत बरोवंक जालो विशय इतिहास स्वाम्याल विशेष मठा जिर्णोद्धार आमकां कित्याक कितली आमी विश्वास प्रीती श्रद्धा दवरलेले स्वाम्याल वृंदावना जिर्णोद्धार विंगड मठा म्हणकी न्हय हें खंयचें वृंदावन आसच्या पुरो जाल्यार आजी एक परम पावित्र मिलेकचे विंगडच सत्य सत्यत ते म्हूण सांगून तारतम्य करता ती म्हूण आमी सांगिना न्हय. इत्याक आमकां आमगेले स्वामी कशी की व्हड तशी आमगेले स्वाम्याक सुकृदेन स्वाम्यान व्हडच सुकृदेन स्वामी वरदेन स्वामी व्हडच जाल्यार आमी सर्वेय एक नमगुणयलें एक स्थान विश्वास दवरून वाळकेश्वर इत्याक आमी एक शिलाभिषेक नाल्यार प्रदक्षिण आमी सांगून घेतल्यार आमगेर काम जाता. आमी खंयी आसच्या पुरो ती तसल एक क्षेत्रात जिर्णोद्धारू म्हूण भाग्यान तुला दिवस विशेष कार्यक्रम सांगू गेल्यार मस्त विशय आसा. तुजलेच बड मामू मुंबयंत आमी सांगचे विंगड न्हय आमकां दिसना इतले बड मामू गांवतुल्यान परगांवतुल्यान येवन हे कार्यक्रमान भाग घेतलो. आज सांगिना द्राक्षाचे तेवे खंयची की क्लिप्त समयार गेल्ल्या वर्सा आमी पंढरापुरांत वच फुडें कोण की आमकां दाखयलें न्हय आमी तें जमकले करूं जात पिटोवपाक त्या म्हळ्यार तें जाल्ले वेळेर तांणी हे पेपराच्या नाकना तें अपवाद निकाल हें केलें तांणी भिल्ली. मागीर आमकां हांगा दिसना हनुमंत विशेष हनुमंताक कितें सुंदरकांड आतां अभिषेक पुरा जाले तो येव न्हू तो न्हय ते वानराक बी शुरवे गेले खंयचे गेल्यार फला वृक्षा तोटात सुग्रीवाले पुरा वचून थंय खेळ्ळे ना मोव इत्यादी पुरा प्रारंभ जमचे सुंदरकांड थंय हनुमंताक प्रीती मेंगल्यार हनुमंत म्हळ्यार हांकां वानरांक कसं न्हय फल
तातूंत द्राक्ष म्हणल्यार ताका प्रीती पळया तुमी केळं अत्यंत प्रीती ताका नांव आसा हनुमंताक कदलीवन वास करच्यो कदली म्हळ्यार केळी तशी ताका द्राक्ष जाल्यार प्रीती तुमी दिन पळया तो कशी खाता म्हळ्यार केळी नेलाक काडला आमची म्हणकी आमचे ताणें बारीक उश ताका तशी आमकां म्हळ्यार ट्रेन हांव वेळ जातास आमी तेंची तर पळयतास कशी ताका भारी प्रीती हनुमंताक तशी तेवे जाल्यार जाम विशेष नाना प्रकाराचे आम्यांगेमचे ना केदाना 27 तारीख येयले न्ही कशी आशिल्लें 1.5 दिवस भितर कशी आशिल्लें जाल्लें मात्र न्हय मस्त जाणांनी आमगेलें सजेशन इतें म्हण स्वामी आमकां मठा उद्घाटन कर न्हू वापास थंय वाशी वचून रबिया नाल्यार 2 दिवस उद्घाटन करया थंय रबिया जायत रे करया सांगला म्हणल्यार वय निमगेला ती साक्षी है ना जायत रे करया मीन जाल्यार कसने तोंदर नतीन देवान कसने च्या बरो स्वाम्याल दयेन देवाल दयेन विशेष उल्काडन जाम आनी आमी आमची ती मला मठ आयक खातीर चातुर्मासाची आनीक एक काम आसा तुमी प्रत्येकाल्यानी प्रिती विश्वास दवरला कित्या हे उल्काडन वेळेर मना वता प्रीती दवरलेल्या कशी स्वाम्याचेर श्रद्धा दवरल्या कशी तुमगेले विश्वास स्वामी पावला ती हे सर्वे दाखयता द्योतक म्हूण सांगचे तशी प्रितीन तुमी येवन देवाल की स्वाम्याल की सेवा केल्या देवान परमात्मान व्यास नरसिंहान प्रितीन स्वीकार करता मात्र न्हय आमी आतां वच्ची खंय माधवन स्वाम्याल गुरुल वृंदावनांत तांतू इतें हांगा देखून हरिद्वार आमगेले स्वाम्याल वृंदावना वचका आशिल्लें जाल्यार कारणांतरा ना आतां थंय वच्चें 200 वर्सांचे आनी देवेन स्वाम्यान वृंदावन स्थापन केलें स्वाम्यानीच स्वामी मुक्त जाल्लेले हांगा खंयचे नदी तीरार मागीर स्वाम्यान थंय मृत्तिका हाडून मठा स्थापन करून थंय वृंदावन केलें तशी थंय वचचें तशी विशेष कोणके कोइन्सिडंट जाल्यार ह्यो मोठ संपूर्ण जालो कशी म्हळ्यार एकच सुकृदेन स्वाम्याल दयेन म्हूण सांगता खंडीत स्वाम्याल दयेन जालोलो स्वाम्यानी कश्ट काण केलोलो ह्यो मोठ जिर्णोद्धारा प्रारंभ केलें थंय गेलें आसा येद्राक तशी हांगाय जाल्यार फेर आमी अशीची आमकां दिसना हांगा कामां सारकी विघ्नतान सुरवेक आमी सांगिना स्वाम्याल वृंदावना वचून मागून घेया रे खंयचे रुपारी चड उण जाल्यार क्षमापण करता आनी प्रदक्षिण काडा थंय म्हूण सांगीन ताजे नंतरची दूर जाल्यार कारण कितें म्हूण सुकृतेन स्वाम्यान अत्यंत प्रिती केल्या वय जाल्यार स्वाम्याक अत्यंत दुख्ख दिल्या म्हणल्यार वय विशय आमी सांगू वचना ती तशी स्वाम्याल वृंदावनांत ते गेल्या नंतर ते विघ्नस्मो एक धूर्जमच्या प्रारंभ जालें विशेष काम मुखार केलें केदाना म्हळ्यार आमगेले देवा अपमान केले नंतर नित्य तशी स्वाम्याल दयेन जालें आमी अशीच पळोवंक जाय वय स्वाम्याल दयेन जालें म्हूण दृश्टांत जर आमकां मेळ्ळें आसा सुकृतेन स्वाम्याल दयेन ह्यो मोठ जाल्यार जिर्णोद्धार करून हे समर्पण जाल्यार स्वाम्याल महाचैतन्या कडेच म्हूण आमगेलो विश्वास आमी तशी करता म्हणून जाल्यार सांगिल्लें नासता तांकां तशी जाल्ला आनीक एक काम जमचें आसा मुखार जमचें कामांत कसलेंय विघ्न येवतीन चंद्ररूपार्जान मुखार आनी चातुर्मास जाल्यार आसा मुंबय समाजा व्हड जबाबदार मात्र माधवन स्वाम्यान 1.5 वर्साचे पुण्यतिथी महोत्सव तो कसलेंच हे सर्वेय काम म्हणजेच कष्ट नतीन नश्ट नतीन चंद्ररूपान मुंबय समाजाच्या न्हय सर्वे आमगेले समाज बांधवांनी सर्वांनी मेळ प्रितीन श्रद्धेन करचें तशी जाम सर्वेय चांग रुपार जाल्ले संतोशा कारणीभूत जाल्ले कोणाक दुख्खा कारणीभूत जाम नतीन जाल्ले म्हूण किर्ती देवान स्वाम्यान काडून घेवन विशेष समाजा बरेपण करून दिमका म्हूण स्वाम्याल माधवन स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन तशी भोवनेन स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन वर्धेन स्वाम्याले तशी सुकृतेन स्वाम्याल आमगेले स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन प्रार्थना करून रबयतात. जय जय गुरु महाराज की
माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगार, माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगार, श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा, श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा, माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगार, माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगार, श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा, श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा। यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण। यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण। करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा, करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा, निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु, निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु, परमयोगीश्वरा भक्तकल्पतरु, परमयोगीश्वरा भक्तकल्पतरु, भक्तकल्पतरु, माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग, माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग, श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा, श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा। आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण। यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण।
Namo